बरें डिसिजन जालां. पयलीं सद्या हांव आमगे हॉनरेबल MLA बाबा देव बडकर म्हणटा तेणें ताबडतोब PDA इन्स्पेक्शन मारलें आनी ह्या इन्स्पेक्शना उद्देशी आज आमकां कळ्ळें ही प्रेस्टेजन घेतल्या म्हणून प्रॉपर्टी आमी पयलीं नॉकाल्ले तेणी फायल भितर येयल्या हितून आनी तेणें रोखडें हिंगा इन्स्पेक्शन मारलें. आज बरे भाशेन डिस्कशन जालां तेमचे कडेन कित्याक आमकां आमचे आहले प्रॉब्लेम आमचे लोकांचे ते आमचे जाणार जे पयलींचे आहाय ते सदां आमचे ट्रेडिशनल रोड मारताले आनी तांकां लागून हांवूय मुखार सरलो. ते म्हाका खुशालकाय दिसत कितें जेन्ना हांवें एक बी उडयलोलें वेलसांव तें आज किलोलां आनी ते किलोल म्हळ्यार हे सगळे आज लोक एकठांय जाताय आनी तांकां हांव जाणटो जाला म्हज्या सुसागात बसूंक जाता पूण ते तयार जाले आपल्यागे वेलसांव हेका लागून झगडपाक ही तेंच्या उमेद चोयन न्हू म्हाका खूब खुशालकाय भोगली. आनी हांवें म्हणटा भाशेन आमचे वेलसांव जायते जाणार आहे. सो हांव उपकारी आमच्या MLA आनी एक पाटी की तेणें इन्स्पेक्शन केलें आनी पयलें कळयलें हें कितें जातलें म्हणून. मागीर पास जालें मागीर आमकां खबर नासली म्हणपाक लोकांनी सांगिल्लें आपल्याचें कितें प्रॉब्लेम. सो ते प्रेस्टेजीचे ऑफिसर तेणी एक्सेप्ट केलें. तेणी एडमीट केलें की तेणी म्हणलो ते आमी मिसगायड कोताय तेणी मानून घेयलें आमी मिसगायड कोणाक कोनाय आमी कितें आहा तें फॅक्ट्स आहाय तो दाखयता. जेन्ना हांवें तांकां दाखयलें फर्स्ट क्वेश्चन ते कडेन हांवें विचारलें बाबा हे जी RTA हांवें गायल्या सांकवाड पंचायती जेन्ना तुमकां कसलें परमिशन दिलो ना हे पोत्री बांदपाक वो गेट घालपाक तुमी पोत्री केश मारली. तेणें कितें सांगलां बरें सारकें हे परमिशन आमी दिलो ना म्हळ्यार हे आमी जबरदस्तीन गायले म्हूण तेणें एक्सेप्ट केलें. तेन्ना सेकेंड टायम हांवें ते कडेन विचारलें बाबा तुमी जबरदस्ती म्हणल्यार तुमकां दिसना ही दादागिरी म्हणून ही 4.5 लाख स्क्वेअर मिटर जमिनी तुमी आख्खी पोत्री मारले. सेकेंड क्वेश्चन गायले तेन्ना हो ODP रस्तो जेन्ना दाखयला तुमी हिंगा सेक्युरिटी आनी जेन्ना हे गेट कित्याक मारली तेन्ना ते म्हणूंक लागले बाबा आमकां ते खबर नासलोलें अशें तशें. आय वॉज नॉट कन्विन्स विथ दिस थिंग. आनी जेन्ना तो व्हडलो तेंचो प्रेस्टिजियस आहा तेन्ना तेणें म्हणलें दीस इज आवर प्रॉपर्टी एन्ड आमी आमचे प्रॉपर्टीक मारूंक शकता. सो हांवें विचारलें तेंचे कडेन बाबा तुमकां परमिशन ना कांय ना आनी वेन यू आर सेयींग आवर प्रॉपर्टी देर इज अनदर प्रॉपर्टी इनसायड द प्रॉपर्टी. सो लोकांची प्रॉपर्टी आसा हे प्रॉपर्टीक आवर प्रॉपर्टी म्हणटा ती फुल्ली तुगे प्रॉपर्टी आसूं जाय. जेन्ना 1 and 14 सांगता सांकवाड आमची जी सांकवाड एरियाची थिंगा हे आहा पुरीस बांदलो आहा थिंगा 1 and 14 दाखयता भितर लोकांगे प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा तुजी आख्खी प्रॉपर्टी जायना. आनी हे आख्खे दादागिरी करून हे मारला पोत्री मारल्या. एंड नाव at the end when everything is over, when the discussion is like finished, they like giving us lollipop saying that baba tumka am rosto dita esko dita 8 meter dita 10 meter. See, we are not convinced. हांव MLA लागी मागता हांव MLA कडेन मागता ह्या लोकांक हिंगा सारकी नीत जाय. हिंगा 4 रस्ते आसा. एक रस्तो प्रॉपर ODP दाखयला, एक रस्तो नुस्तेकाराची एन्सेस्टर वाट आसा, दुसरो एक रस्तो आसा हिंगा बेल्ल्यासून एन्सेस्टर वाट आसा, चौथो रस्तो आसा तो खुर्सा कडेन येवपाक. सो दिस आर द 4 रोड्स वीच पीपल वॉन्ट द जस्टीस. आनी जेन्ना प्रोजेक्ट जेन्ना तेणे मांडावळ कोत्तोले जेन्ना ते बांदतोले जेन्ना ते कितें बांदूं सोदतले देन वी वील सी. बिकॉज येट नाव देर इज नो दिस थिंग म्हणजे अजून तेणे प्रपोजल गायलो ना कितली बिल्डिंगा कितली फ्लॅटां. दॅट इज द सेकंडरी पार्ट. द फर्स्ट पार्ट इज आमकां भितर एक्सेस जावं आनी सारको प्रॉपर जे एन्सेस्टर बी आनी जे आहा ते सगळे आमकां आमचे गांवचे लोकां गेले जाय. आनी सर हांव तुका रिक्वेस्ट करता की गांवचे लोकां नाका ते म्हाका दिसता तुकाय नाका. येयलो हांव पोस्टान वचपाक तेन्ना पोस्ट ऑफीस बंद आशिल्लें आनी पोस्ट मास्टर भायर येवन ते रेजिस्टर AD बीन घेतालो. मागीर 21 तारखे हांवें आमगेलो रोकोजी बाबा फोन केलो तो आमचो शेताचो प्रेसिडेंट आहा ताका फोन केलो आनी 21 तारखे आमी येवन हांगा बोवाळ केलो. तेन्ना मागीर राती कडेन हें पोस्ट ऑफीस ओपन केलां. मागीर तेणें कोणा फोन मारलो तो पंचायती फोन मारलो ते आमकां म्हणटा काय आमचे कडेन परमिशन ना. मागीर आमी लेटर केलें MLA लेटर केलें आनी सांकवाळे पंचायती लेटर केलें. मागीर रोखडेंच आमचे MLAन कोणा डिप्युटी कलेक्टरा मामलेदारा सगळ्यांक लेटर केली. मागीर डिप्युटी कलेक्टराचो मनीस येवन हांगा इन्स्पेक्शन करून गेलो. तशें आमची हांगा सकयल एक मसण आसा थंय कोणी मेळ्ळो जाल्यार आमकां हांगसरल्यान लांकडां व्हरोंक मेळना. आतां दुसरे कडेन मरण व्हरोन करची पडटा. अशी 2-3 केली जावं तेवढे खुर्सा कडेन लोक येतलो जाल्यार थंय बंद केल्लें आसा. म्हणून आमी असो सगळे लोकांनी हें केल्लें आहा. सगळ्यांनी हांवें सायनी घेतल्यो. लोकांक थोड्यांक खबर ना थोडी नुस्त्याक घेवन येता वेळे वयल्यान फाटी घेवन तिंकांय वचो दिना. ती म्हणटा 1 म्हयनो जालो बाबा आमकां कोण वच. PDA फायल येयल्या प्रेस्टीज हो तेजो ओनर तेणें आमकां PDA फायल घातली आनी जेन्ना फायल येयली तेन्ना हांवें इन्स्पेक्शन रिमार्क मारलेलो आनी ताबडतोब जेन्ना
म्हाका आनीक एक 5-6 दिसांनी जेन्ना हो देविदास सतरकर हांणी म्हाका एक लेटर केलें म्हाका एक केलें आंतोनिवाज MLA कोर्साली कॉन्स्टिट्युएन्सी आनी सरपंच VP सांकवाड हेकाय लेटर केलें आनी जेन्ना तेणें लेटर केलें तेन्नाय हांवें ताबडतोब आमच्या हेका लेटर PDA लेटर घातलें आनी डिस्कशन जालें हो आमचें इन्स्पेक्शन जावपाक जाय आनी आयज तें इन्स्पेक्शन दवरलां आनी जेन्ना म्हाका लेटर केलें तेन्ना हांवें सगळे डिपार्टमेंट जे कन्सर्न डिपार्टमेंट आहाय तेंगे सगळीं डिपार्टमेंटां हांवें लेटर केलें तुमकां हांव पळय लेटर मुद्दम पळय दाखयता हेणें केल्लें कोणें हें लेटर केल्लें आमकां देविदास सतरकरान केल्लें मागीर हांवें सगळे डिपार्टमेंटाक चीफ टावन एंड कंट्री प्लॅनिंग पणजे हाकाय केलें तेजे उपरांत मेंबर सेक्रेटरी PDA वास्को केलें डेप्युटी कलेक्टर वास्को तेकाय केलें मागीर आमचो मिनिस्टर TCP मिनिस्टर सर विश्वाजीत राणे हाकाय केलें मागीर विलेज पंचायत सेक्रेटरी सरपंच हाकाय केलें आनी मागीर देविदास ताकाय केलें तेजे उपरांत सरपंच VP वेलसांव इजोसी हाली इजोसी हेकाय केलें कित्याक हे सगळे आतां येयले ते चडशे वेलसांवचे तेका लागून म्हाकाय ते पंचायताक उडोवपाक जाल्लें बाबा अशें अशें तें इन्स्पेक्शन तुमी हांगासर येवचें कित्याक लोकांक कितें डिफिकल्टी आहाय ती तुमी आयकोन घेवचें फाल्यां सकाळी आंतोनवाज एज MLA आंतोनवाजाचेर मागीर सगळें ब्लेम करनाकाय तेका लागून तेकाय लेटर केल्लें पूण ती म्हाका कोणी येवना मागीर थिंगा एक कुरीस हांवें आयकल्ले ते भाशेन एक कुरीस आहा थिंगा कुरीस आहा म्हणटच आनी तो कुरीस सांकवाडे पडटा म्हणटच हांवें एक आमचे चेच्याक एक आमच्या फादर कॅनेट टेलिस हाकाय हांवें एक लेटर केलें फादर अशें अशें इन्स्पेक्शन आहा तुमी येवचें म्हणून इतलेंच न्हू मागीर तेजे उपरांत हांवें सगल्या मेंबर VP सांकवाड सगळे हेका पंचांक तांकां हांवें पोस्टान AD धाडली सगळे पंचांक हांवें AD धाडली तशेंच हांवें ZP सांकवाडेचे ZP आसा तशेंच कुट्टाळीचे ZP आसा कित्याक हो वेलसांवचो म्हणटा हांवें कुट्टाळीचे ZP धाडलें ही सगळ्यांक हांवें लेटर केलें अशें आज इन्स्पेक्शनाक येवचें म्हणून मागीर आतां इन्स्पेक्शन आमचें थोडेशें आतां जालां आनी आमचे भावान जे कितें तांकां डिफिकल्टी कितें आहाय ते सगळें तेंच्यांनी सांगलेली आसा आनी हें डिस्कशन आमी परत मेंबर सेक्रेटरी आसा मागीर तो मार्कूस ऑफिसर आसा ताका सांगलां परत आमी इन्स्पेक्शन करुया वो सायड इन्स्पेक्शन करुया वो तेचे वयलें एक मिटींग डिस्कस करतले जे आमचे लोकल आहाय तांकां बाबा कितें प्रॉब्लम जाला तेजेर आनी एक मिटींग आमी डिस्कस करपाचें आमी हें डिसिजन घेतलेलें आसा आनी म्हाकाय जाय कितें फाल्यां सकाळीं आतां PDA फायल येयल्या PDA कितें म्हूण फायल येयल्या PDA फायल येयल्या एमंगलेशन आनी कंपाउंड वॉल रिअलायनमेंट हे 3 तेणें पॉयंट घालून तेणें परमिशन मागलो आहा ते आमी सद्याक फोल्डर आसा आनी आज सद्याक फोल्डर जे मेरेन आमचे हे लोकांचें जे डिस्कशन जायना जे मेरेन आमगे प्रॉब्लम सॉल्व जायना ते मेरेन आमी हो इशू करपा न्हय कित्याक फाल्यां सकाळीं हांव PDA मेंबर एज MLA म्हणून PDA मेंबर आसा कित्याक फाल्यां सकाळीं हांव ओपोज करतलो बाकीचे आनी मुरमुगांवाचे 3 MLA आसात तशेंच PDA मेंबर आसात म्हणजे तेंच्यांनी सगळ्यांनी मेळोन हें आमकां म्हाका दिसता लोकां कडेन विचारून हें आमकां पास करचें पडटलें कित्याक नाजाल्यार हो इशू आंतोनवाजान एज MLA म्हणून एक्शन घेवपाक तशें जायना